Hello everybody and once again a warm welcome on my show Candid with Candida. इश्टानो Candid with Candida हाच्या 25व्या एपिसोडान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो कांयच खिणा भितर थोड्याच दिसांनी आमचो आनी तुमचो एक ल्हानशें नातें जालें आनी ह्याच नात्यान तुमी आमकां इतलो मोग दिलो म्हूण आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या ह्या कुशालकायेच्या दिसा ह्या 25व्या एपिसोडान हांव तुमच्या मेरेन घेवन येता दोन ओजनादीक खांबे कोंकणी पालकाचे. सन ऑफ फ्रीडम फायटर, अ मॅन ऑफ एक्शन्स, multifaceted personality, theatre writer, director, superintendent police of Goa. With due respect, Sir Sammy Tavares, येवकार तुका आमच्या हेचे कार्यावळीन. आनी ताच्या सांगाताक आसा द एस म्युझिशियन ऑफ गोवा, गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, तशेंच इज अ पार्ट लायक यू नो जायतीं वर्सां सावन आयज मेरेन कोंकणी पालकाचे ताणें भरपूर वावर केला आनी म्युझीक जावं कोंकणी भास आमची पोरगोट करूंक भरपूर वावुरता आमचो बाब नॉर्मन कार्दोजो. येवकार तुका आमच्या हेचे कार्यावळीन. मडगांवतून काणकोण वेताना वाटेर त्या जायतेच मेवता गांव, तातूंत मदें एक गांव आसा, इतिहासान गाजला ताचें नांव. भेदभाव थंयसर कसलो जायना, हिंदू क्रिस्तांव कोणूय तो जावं. पुर्तुगेजांशी झुजलेले तोच आमचो कुंकळ्ळेचो गांव. पुर्वजांचें वाचूंक मेवता, इतिहासाचें काडल्यार कागद. पुर्तुगेजांनी पिडा पीड दिल्ले तेन्ना कितें तांकां बोगत. कुंकळकारांनी वारयला गोंयचे सुटके पासत रोगत. जिवाक जीव दिवपी वरात कुंकळकार आमी, आमचेशी मोगान तर मागत. जिवाक जीव दिवपी वरात कुंकळकार आमी, आमचेशी मोगान तर मागत. तोच तो कुंकळकार बाब सॅमी तवारेस. थँक्यू. येवकार तुका. Thank आनी ह्या कातराचो म्युझीक प्रोड्युसर म्हाज्या सांगाताक आसा दिसता म्हाका, रायट? ना प्रोड्युसर तो, म्युझिक डिरेक्टर हांव. ओके, हय. सो म्युझीक दिला. कितली हय. वर्सां सावन तूं ताका म्युझीक दित आसा, जावं सीडी वा तियात्रान? फ्रॉम 2010. 2010 या टिल 22. या अजून आसा? अजून आहा. व्हेरी गुड. ओके, ऑलरायट. सर, सन ऑफ अ फ्रीडम फायटर, उपरांत पुलीस तूं आनी तियात्र. हाव डीड इट ऑल स्टार्ट? तियात्र आमच्या फॅमिलीकूच आहा. आदी फॉर एग्जाम्पल गांवान एक फेस्त जातालें, तो मायाच्या म्हयन्याक गांवचे भुरगे एकठांय जाताले. तितूंतलो मदलो कोण एक तियात्र बरयतालो ओके. आनी ते भुरगे एकठांय जावन ते तियात्र करता, जावं फेस्त जावं ना जाल्यार माया म्हयन्याक चडसो. आनीक हितून आमचे फॅमिलींतले जावं म्हजो अंकल, म्हजो भाव, हे बरयताले आदी सयत, भुरगेपणा सयत. आनीक ही नविदाद न्हू, तेन्नाच्यान म्हाका ती उमेद आसा. आनीक जेन्ना लास्ट म्हजो भाव जेन्ना भारीन गेलो, तेजे उपरांत ती जबाबदारी म्हजेर पडली आनी हांव बरोवपाक लागलो. ओके. आनीक गांवान एक 3 तियात्र हांवें केल्ले तेन्ना. आनी तेजे उपरांत पुलीस डिपार्टमेंटान जॉयन जालो. उमेद आसली, पूण डिपार्टमेंटान इतलें काम आसतालें, इतलें बिजी उरतालो, तुका चिंतपाक सुद्दां टायम मेळनालो. पूण हांव जाणा आसलो एक ना एक दीस तरी हांव ह्या फिल्डान येतलो म्हणून, प्रोफेशनल फिल्डान. आनी जेन्ना हांव DYSP प्रोमोट जालो म्हापसा 2010 हांवें म्हजी पयली सीडी काडली आनी तेजे उपरांत 2012 काडली. आनी 2012 आपल्या भुरग्यां सांगता फर्स्ट तियात्र हांवें बरयलो. फर्स्ट इयर तेन्ना सावन सुरवात जाली. तेन्नासून सुरवात जाली. ओके. बरी जाली सारकी. अमेरिका बी वचोन ऑलरायट. ओके, कितले बरयले आसा ते तियात्र? जावं फर्स्ट आपल्या भुरग्याक सांगाता तो जाता ताच्या फाटल्यान. आतां पर्यंत 5 तियात्र बरयले. आनी हे 5य तियात्र जे तूं बरयला तितलेय तुजे तियात्र हिट जाता. वॉट इज द सिक्रेट बिहायंड इट? कित्याक जाणा तूं जायते तियात्र तुजे बरयता तेजे प्लॉट्स डिफरंट आसता. सो इज इट समथींग जे डे टू डे कितें हॅपनिंग आहा, जे कितें केसी तूं हँडल करता तितूंतल्यान तुका प्लॉट येता? हे हांव समथींग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करपा वचना. जें कितें म्हज्या एक्सपिरियन्सान येता, जें कितें सोसायटीन जाता, तेजेर हांव
रिकलेक्ट करून बरयता आनी एक मॅसेज दिवपाक सोदता. आनीक सेकंडली हांव एक ट्रू पिंचून काडा, जावं ते आर्टिस्ट जावं ते म्युजिशियन, आनीक द बेस्ट ऑफ द Yeah. इन बिजनस टुडे. सो ते म्हाका सगळो सपोर्ट करता आनीक तेकाच लागून आमी फुडें पावता. सो हाजो रायटर डायरेक्टर तूच. डायरेक्टर हांव. रायट, ओके. मुवींग ऑन टू नॉर्मन, हांव जाणा तुजो आतां चिंतलो कितें विचारतलें काय म्हण, रायट? हय ओके, पयलीं सद्याक तुज्या केंसाची हिस्ट्री कितें? कॅनेडा केसो क्वेश्चन घाल तूं सोमतें केसांचें अशें कितें आशिल्लें वॉट तूं. इज युअर हिस्ट्री? पयली हिस्ट्री कोणाक खबर ना. बरें. ओके, कॅनेडा आम पासून जाल नाय त्या दोणा. तेदो एक मनीस न्हू आमगे घरान रावतालो. ओके. तो ल्हान आसतना, तो मनीस ल्हान आसतना आमगे घरान रावता खंय. आनी तो इस्कला वयता त्या दोणा बी ताका अशें करून तियात्रां ओ कितें कांतरां बी म्हणपाची जायत उमेद आसलोली. ओके. आनी टिचऱ्यो आनी तेगे माय पाय खूद एगेन्स्ट आसलोली. ताका दाणा आसली म्हणजे ताका एगेन्स्ट म्हणजे कांतर म्हणपा दिनासली. पूण मुगे डॅडी न्हू मानुएल मिगेल सांतान कार्दोज तेण ताका आदार केलो. ओके. आनी आयज तो तरी तियात्रीस जालो, तियात्रां येयलो जाल्यार मुगे डॅडी गेलो व्हडलो आतां आहा तितून. आनी तो आमगेल्या घरां रावता खंय. आनी वर्सावडीचे आमगे थिंग सांत सेबास्तान फेस्त जातालें आनी त्या दोणा त्या सगल्या तियात्रांत तो आसतालो. ओके. आनी तो आनी दुसरो आनी कोण न्हू, पद्मश्री एवॉर्ड विनर एम बोयर. वाव. सो सो यू आर रिलेटेड? येस, सो एम बोयरागे पाय आनी मुगे पायगे माय हीं दोगांय भाव भयणां. ओके. आतां केंसाचे तें हांव सांगना आतां. हें आतां तें मागीर तें स्टोरी मागीर बरी लांब आहा, बट ऑडियन्स सारकें क्लियर जाला. हय तें आतां तुजी तें कितें. स्टायल कोणा रिसेंबल करता? हय तें तेशें कोन्न येवपा जाता. ऑलरायट. ओके. नॉर्मन बाब, तुवें आमच्या कोंकणी भाशे खातीर जायतो वावर केला. जावं एक भास पोरगोट करपाक, जावं म्युजिकल शो करून वेगवेगळ्या देशांनी तूं भोंवला. जाल्यार इतल्या वर्साची जर्नी तुजी कशी आसली? जावं तुजे एक्सपिरियन्स कितें कितें अनुभवलां तें? पयलीं सुवातेर हें क्वेश्चन आन्सर करचें फुडें देवा आर्गां, कित्याक तेण तरी म्हाका टॅलंट हो दिलो ना जाल्यार हांव तें दुसऱ्या मेरेन पावपाक शकना. आनी तुगे बरो वावर तरी पयलीं जातलो जाल्यार तुका पयलीं सदां डेडिकेशन आसपा जाय, एक कमिटमेंट आसपा जाय. आनी यू गॉट टू लव वॉट यू आर डुईंग. सगळे कडेन एक्सपिरियन्स केले ते भाशेन बरें हें मेळ्ळां आमकां. आनी आय ट्रॅवल्ड वीथ लॉना ऑलमोस्ट फॉर 5 कॉन्टिनंट्स. हें हांव बोस्टेस करपा सांगना, बट तूं हो वावर कोताय पळय न्हू, दीस इज लायक अ डॉक्युमेंटरी. आमगे फुडली पिळगे हें आमगे चोयतले. सारकें. सो तांकां तें इन्फॉर्मेशन मेळपा जाय म्हणून हांव तें हें कोता. सो 5 कॉन्टिनंट्स तेज बाराबर हांव हें जाला. आनी सराचे बाराबर म्हण तूं ती एक हिस्ट्री अशी आजून तेणें हें केलें तें गांव आजून हेर तियात्रिसान हें केलें दुसरो नाय. क्वेश्चन तोच आसलो सर की इतली वर्सां तुका नॉर्मन जावं कसो भेटलो, जावं तुजो तियात्राक थंय ताका विचून कसो काडलो? ना म्हाका म्युजीक कांतारां आयकपाचो शॉक न्हू, हांव आयकतालो न्हू आनी तितून कळटालें न्हू म्युजीक ओके. अमको अमको आसता म्हणून. सो तेजी म्युजीक म्हाका लायक तुजो फेवरेट नॉर्मन इन अ वे? Yes. वाव. युअर फेवरेट. सी युअर फेवरेट. आय एम रियली हंबल्ड. ऑलराइट. ओके. नॉर्मन, हाऊ डिड यू स्टार्ट युअर करियर? एट वॉट एज? कशी सुरवात जाली? ल्हान आसतना न्हू म्हाका ड्राम आजोवपा सूय आसली. ड्राम्स. आनी ड्राम सेट म्हणून तूं आसोना आमगेर. बट देन सुरवात हे भाशेन जाली अशें करून गांवांत तियात्र बी जाताय त्या दोणा हांव ते बँड आजोयताय ते ड्रामरा हाटले हांव वयतालो. ओके. आतां आमगे मामी बाराम वचप आनी कोदलाचेर बसलो उठोन ते पीस माताय त्या दोणा उठोन तेजे बरी वचप आनी तें आयकप. आयकेले उपरांत तो ट्यून कितें आजोयलो पळय न्हू तर मागीर घराक येवन मागीर हांवें आजोवप. आनी तें आजोयल उपरांत म्हणजे आजोवप म्हणजे कितें ती मसाला ती सगळीं टीन सगळीं एकठांय करप, धाडपाचें आनी तें तितून कितें आहा तें दोतरे उडोवपाचें. ती प्रॅक्टीस जाली उपरांत मागीर मार म्हाका. हय म्हणजे म्हाका तें कोण आसलो न्हू. हय सो जायते मॅसूय कोतालो बट देन पॅशनेटली
आसलो that's how you हय started. हय So start drum वाजोवन केलें न्ही. ड्रम्स अशें मागीर हांव बोर्डिंगाक गेलो सेंट जोझफ्स हाय स्कूल कालांगूट थिंगा आनी एकलो रॉबिन सर म्हूण आसलोलो सो तेणें म्हाका गिटारा अशें करून एकूच कितें कॉर्ड दाखयलो पयलें इनिशियली आनी ते एकूच कॉर्डाचें हांव आख्खें कांतार म्हणटालो बट बेसिकली एक कांतार आजून तुका 3 कॉर्ड जायी सो त्या ती बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलॉन ब्रावन गर्ल इन ते सगळीं मागीर बँडा बा जायतो आहलो तूं वाजयलो ते. उपरांत मागीर थिंगसो मागीर हांव किबोर्ड हांव शिकयलो म्हाका कोणें शिकयलें ना आतां म्हाका जायचं अशें करून तूं आमगे भुरग्यांक शिकयतलो आनी अशें जायते हें कोताय बट देन म्हाका कितें दिसता न्हू म्हणजे हांव सेल्फ थॉट एसो आनी हांव त्या भुरग्याक कितको शिकयतलो हें मुगे जाता. Okay, all right. How is it working with sir for so long? Like इतली वर्सां तूं ताच्या सांगाता ताका तियात्राक म्युजीक दिता ताच्या सीडीक म्युजीक दिता सो how is it working? Canada boy, it's a privilege working with a sir who is an honest cop, a super cop, who is very swift in his actions आणि discipline wise आणि कामा बाबतीन बी तेगे सगळें बरें आसता बट तेगे इंटरनली काळजांत उरलें अशें हें सांगपाक म्हणल्यार त्या घडी बोत दिसपाना हांव तें सांगत म्हूण आतां बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू म्हणजे तेका तें परगट जालो नाका बट देन हांव सांगत अशें न्हू ड्युरींग पॅन्डेमीक टायम आम सगळे म्युजिशियन बी आम ब्रेक एस पडलो न्हू आम कांय बिजनस ना कांय ना आमचें कोणा एक दीस सरान म्हाका न्हू जाय जाणां दुडवां आमकां हें केली बॅट दिली लायक हें म्हणजे आमकां हेल्प केलो लायक आतां तुका कितें मागताय म्हण तूं आमकां हें मेळटलें थोडे पयशे मेळटले तेदो तें दुसरें भायर जाता तुका सांगनासतना कोण तुजे पासत चिंतिता तो सर जायती जाण अशें आसा जायते जोबो तियात्रीस आमचे तुका जायते मानता आनी अशें जाता की जेन्ना तांकां गरज आसता तेन्ना तूं तांकां पावता इतलो मोग तुका तियात्राचो कित्याक पळय तें तुवें भितरल्यान येवपा जाय न्हू आनीक जशें म्हाका दिसता फॉर एग्जाम्पल नॉर्मन तो म्हज्या तियात्रान आसलो जाल्यार म्हाका आनी टेंशन ना म्युजिका वतान हांव जाणा तो बेस्ट कित्याक तें दितलो म्हण मे बी ते सॉंग्सा म्युजीक जावं बॅकग्रावंड म्युजीक सो तें टेंशन आसना सो एक सायड हें आसता स्ट्रॉंग जाल्लें आसता हांव जाणा तें कॉन्फिडन्स लेवल आसता म्हाका तेच भाशेन म्हजे आर्टिस्ट म्हाका दिसता ते म्हाका हेल्प करताय आपल्यालो वार जाल्ल्या भाशेन ते फुडें वताय हेका लागून आमी फुडें पावताय सो म्हजी जबाबदारी आसा रेसिप्रोकेट करपाक न्हू इट्स गिव एंड टेक हांव एक डायरेक्टर जालो बरयलो म्हण हांव एकलो वन मॅन शो जायना तो सो इट्स अ टीम वर्क आनी ते टीम वर्कानूच फुडें वयचें पडटा. ऑलरायट स्पीकिंग ऑन युअर तियात्र जायते तियात्रांनी आमची पॉलिटिकल कांतारां आसता आनी पॉलिटिकल कांतारां आसता म्हणटच पॉलिटिकल प्रेशरूय आसता सो तुज्या तियात्रान केन्ना तुवें आयज पासून पॉलिटिकल प्रेशर फेस हे फुडें घालतलो आतां कित्याक हांव डिपार्टमेंटान आसलो न्हू डिसिप्लीन हें न्हू ओके सो पॉलिटिकल हें कांय म्हज्यान हें करपा येना वी आर लायबल फॉर एक्शन सो आतां रिटायर्ड जालो म्हणटरी मे बी रायट ओके तूं म्युजीक दितलो म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली जाल्यार दितलोच. रायट ओके नॉर्मन बाब आतांचो करंट सिनारियो पळयत जाल्यार तुका कितें दिसता बीट इन एज अ म्युजिशियन बँड सिंगींग वायज अपकमींग टॅलंट आतांचो करंट सिनारियो कितें जावं कोंकणी कांतरांचो जावं कोंकणी म्युजिकाचो आतां करंट सिनारियो म्हळ्यार देर इज लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट जायते म्युजिशियन जालो आहाय आनी तितून थोडे भोव डेडिकेटेड आहाय थोडे सगळे अशें न्हू ओज बेश्टेच लायक ओवरनायट बिजनेसस करपा आहाय आनी ओज डेडिकेटेड आहाय आनी तितूलो आय वील मेन्शन वन डेडिकेटेड सारको सॅनन ट्रम्पेटर कितें तो कोता तो समथींग युनिकूच दाखयत आय मीन तेगे वावर युनिकू कोता आनी हांव ताका सांगता कितें आय ऑब्जर्व हिम आनी मागीर हांव ताका सांगता लायक
यू आर रियली टेकिंग दिस थिंग टू द नेक्स्ट लेवल आनी बरें दिसता ओके सजेशन हय सजेशन्स डू हेल्प येस येस आनी तांकांय मू एश को मोटिवेट केलें जाल्यार तुगे वावर बरो जाता तांकांय मू बरें दिसता पूण आमचे मदें हें बी केन्ना ना लायक तो म्युजिशियन तेजे बरें हांव कित्याक सांगतलो तशें कांय ना यू ऑलवेज लायक टू गिव एडवायस एक्झॅक्टली मागीर तें तेंचेर हय तें मागीर तेंचेर ओके सर जावं फुडल्या तियात्राची सुरवात तयारी चालू आसा चालू जाली जाली हय. ओके सो वर्साक कितले तियात्र काडटात ना नॉर्मली 2 ना 3 वर्सांनी करतालो कित्याक टायम मेळना आसलो न्हू बिजी शेड्यूल Okay. सो आतां आफ्टर रिटायरमेंट एवरी इयर getting करपाचो प्लॅन आहा या दिस मंथ रायट ओके सर लास्ट क्वेश्चन म्हजो तुका पुलीस कित्याक लागून जालो तूं वॉट मोटिवेटेड यू ना इज इट फ्रॉम युअर फॅमिली ट्रेड ना सांगपाचें म्हणल्यार हांवें केन्नाय चिंतूंक ना पुलीस जाता म्हणून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजांतल्यान एक कॉल येयल्ले म्हाका तेन्ना ग्रॅज्युएशन जावन हें नासलो बेकार आहलो म्हणजे जॉब मेळ्ळो ना बारीक जॉब करता सो तितूंतल्यान एक दीस एम्प्लॉयमेंटांतल्यान कॉल येयले सो ट्राय करया म्हणली पळोवपाक गेले जाल्यार पुलीस म्हणपाक लागले पुलीस ऑड एश दिसलें म्हाका कित्याक केन्नाय चिंतूंक ना चोया म्हणलें ट्राय केली जालें सो इट वॉज माय डेस्टिनी लकीली पूण ती पयली उमेद नासली म्हळ्यार हांवें चिंतूंक ना की हांव पुलीस जातलो म्हणून येयलें तें ऑटोमॅटीक ओके नॉर्मन बाब आमच्या सरान ऑलरेडी कांतार म्हटलं सो ऑडियन्स आर वेटिंग तुझ्या तोंडातल्या एक कांतार आयकोपाक म्हज्या तोंडांतल्यान कांतार कीबोर्ड वाजयता ड्रम वाजयता सगळें वाजयता बट अ सॉंग फ्रॉम यू मोठा ओके म्हळ्यार कितें सी हांव हेरां भाशेन स्टॅब्लिश सिंगर काय न्हू या आय नो बट एक लोनांक गेल्यांची मुठा Yes. ओके काळजान तान मोग केलो जुरामेन दिलो आपघात तुवें केलो काळजाक तोपलो इबालो मोळबावेली नोकेत्रां जालेली जुरार जावची न्हूय म्हूण आमी केन्नाच सेपारार Alright. तेशींच रासची अरे ओके ओवर टू सर नाव धाकटुली ल्हानशी एक्टिविटी तुका पुलीस ऑफिसराचे जायती जावं फिल्मां आयल्या फॉर एग्जाम्पल दबंग रावडी राठोड मागीर जायती आयल्या सिंगम सिंगम सो तातूंत तांचे एक फेमस डायलॉग्स आसता सो नाव आय वॉन्ट यू टू क्रिएट युअर ओन फेमस डायलॉग पुलीस ऑफिसर म्हण तियात्र काडला हांवें बेस्ड ऑन पुलीस सो पुलीस इटसेल्फ is a word itself is P for politeness, O for obedience, L for loyalty, I for integrity, C for courtesy and E for efficiency. जायते फावटी एक फॅमिलीन सुद्दां एक वायस्ट एक मनीस आसता जेच्या वायस्ट कर्तव्या उद्देशी आख्खे फॅमिलीचें नांव पिड्ड्यार जाता ते भाशेन पुलिसांची फॅमिली व्हडली फॅमिली घडयेक थोडे पुलीस चुकले आसतले चुक्यो घडटाय आनी तेच्या वायस्ट कर्तव्या उद्देशी पुलिसांचें नांव पिड्ड्यार जाता पुण्याचो वट न्हू थोड्या पुलिसांक लागून सगळे पुलिसांक तागडेंचो करता हे डिपार्टमेंटां पुलीस खात्यान जायतेच पुलीस बरे आसताय लोकांचे बरें करून चिंतताय आनी बरें पण करता वाव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ओके ऑलराइट हातूनच फुडें आमचो एक रॅपीड फायर राउंड आसा सो आर यू रेडी फॉर इट रॅपीड फायर म्हणजे हे ना फायर ना okay, okay. रॅपीड फायर कट शॉर्ट आन्सर्स ओके रेडी ऑलराइट रॅपीड फायर राउंड विथ आमचो एस म्युझिशियन वर्ल्ड गिनीस रिकॉर्ड होल्डर नॉर्मन कार्डोजा आर यू रेडी बिलो मागीर बिलो असो ऑलराइट फास्ट आन्सर दिवपाचो फास्ट आन्सर दिवपाचो फास्ट ओके ओके सो हियर वी गो असो खंयचो एक म्युझिशियन आसा जाचे सांगाता तुका कोलॅबरेट करूं दिसता मे बी फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट दॅट यू आर थिंकिंग सॅनन डिसुजा जरी तर तूं म्युझिशियन नासलो जाल्यार तूं आयज कितें आसतलो आसलो स्पोर्ट्समॅन ओके तूं तुज्या स्कुलांत आसलो तेन्ना कसलो इन्स्ट्रुमेंट वाजयतालो गिटार ओके तुजो आवडीचो जागो वेन्यू खंयचो टू परफॉर्म कॅनडा कित्याक कॅनडा इज लायक माय सेकंड होम ओके रायट तुज्या मोतीन आतां पयलें उतर खंयचें येता सद्याक बायबल ओके तुवें टीव्हीचेर निमाणें कितें पळयल्लें स्क्रीन चोयल्ली ओके वीच वॉज द फर्स्ट कॉन्सर्ट यू एवर अटेंडेड रोजार ओके तुज्या टायपाचें सामकें गोस्ताचें आवडीचें जेवण खंयचें पोक आमसोल
ओके जेन्ना तूं ल्हान आसलो तेन्ना तूं फुडें व्हड जातोच कितें करूंक चिंतालो वॉट करियर डीड यू ड्रीम म्युझिशियन. वॉट डू यू प्रिफर खंयचें काम करतलो जाल्यार तूं लास्ट मिनट पासून रावता ऑर गेट इट डन फर्स्ट गेट इट डन फर्स्ट. म्युजीक ऑर क्वायट म्युझिक. ओके कसली वस्त तुजे लागीं चड सांडटा मेमरी. मेमरी एक टांग ट्विस्टर सांग शी सेल्स ऑन द सीशोर. से अगेन शी सेल्स ऑन द सीशोर. सो कॅन यू से इट Seashells on the seashore. ऑलरायट ओके पावसाच्या दिसांनी तुका कितें करूंक चड आवडटा सोत्री घेवन भायल्यां वचपा दिसता. बेस्ट हय बेस्ट. सावंड हय. ओके तुज्या आवडीचें गोवन बँड वा सिंगर गोवन बँड A26 आनी सिंगर आमगेलो झुजे रोड. ऑलरायट वेल प्लेड नॉर्मन मुवींग ऑन टू सेमी तावरेस आर यू रेडी Yes. ओके तूं तुज्या जॉबान चड सॅटिस्फायड केन्ना आसलो जेन्ना ल्हानाच्या ल्हानाक हांव जस्टीस दिवंक शकता तेन्ना. ओके जोरी तर तुज्या इश्टांक तुजी व्हडवीक सांगोंक लायली जाल्यार ती कितें सांगतली अशें तुका दिसता तियात्राचेर ओके तुका खंयचें उतर आयकोंक बिलकूल आवडना हेट. ओके जोरी तर तुका तुजें पयलें नांव चेंज करूंक सांगलें वा दिसलें जाल्यार तूं कितें करतलो पयलीं नांव चेंजूच करपा ना. तुजो हिडन टॅलंट खंयचो मे बी तियात्रिस्ट. हिडन आसलो आतां उजवाडा आयलो ओके तुवें जें कितें भुरगेपणान चिंतलेलें जें प्रोफेशनाची सपनां सोपनेल्ली आर यू इन द सेम प्रोफेशन नो. ओके तुज्या भुरगेपणान तुवें अशें कितें विचित्र केल्लें जें तुका आजून उगडास येता आनी तो उगडास केन्ना वचपा ना एकाय आंबो उडोवपा फातर मारलो आनी कोणाच्या तकलेर पडलो आनी तेजी तकली फुटली. ओके आनी मागीर मागीर कांय ना केस्ता मार आयले घरा कडेन. पडलो रायट ओके डू यू बिलीव इन सेकंड चान्सीस येस. कित्याक देर इज ऑलवेज अ सेकंड चान्स आसता न्हू. ओके तुका दिसता समाजान बदलाव जाता सो इज द सोसायटी इम्प्रुवींग येस. हाव टॉल आर यू 6 हायट फीट. 6 तूं कितलो हो हांव आतां आनी चालपा नाका तुवें. ओके तुवें काम करूंक सुरवात केल्या ते आतां मेरेन कितें बदलाव जाला अशें तुका दिसता बदलाव जायते आतां तुज्या हिसपान रिगार्डींग आतां सायबर एज न्हू सायबर क्रायम्स जायते वाडले पयले नासले. ओके तुज्या आवडीचे कांतार खंयचे गुपीत मोग आल्फ्रेड उजाची. ओके कित्याक लागून बेश्टें तोंडार आसता सद्दां हय. ओके तुजो खंयचो को वर्कर तुका चड हांसयता को वर्कर हांसयता हांव जोबर हांसना हांसयल्या सुद्दां. ओके तुजें मोदलें नांव कितें कारासियोलो. सॉरी कारासियोलो. ओके लोकांक खबर ना आयज कळ्ळें रायट ओके तुका चड राग केन्ना येता जेन्ना एक इनजस्टीस जाता कोणाची तेन्ना चड राग येता. तुज्या आवडीचो तियात्र तियात्र महानंद. ओके महानंद मुनीस सोयतान ना फर्स्ट शो महानंद. फर्स्ट वन ऑल रायट वेल प्लेड सर म्हाका दिसता आयज दोगूय ट्रेन जावन येयलेले एकामेकाक विचारीत येयलेले क्वेश्चन आन्सर इज इट ना तशें कांय ना. ऑल रायट वेल प्लेड तुवें ती क्वेश्चन पयलीं दिलो जाल्यार तें हें करपा जातालें. All right, now we are moving on with a final round. That is a final activity. एक surprise. ओके. Ready? सरप्रायज म्हळ्यार पे जाता. Okay. All right. आमचो फायनल राउंड हांगासर आसा आनी ही एक्टिविटी घेवपाक म्हज्या सांगाताक आसा आमचो बाब नॉर्मन कार्दाजो आनी सर सेमी तावरेस. नॉर्मन गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तूं विथ मल्टिपल सिंगर्स विथ अ ब्रिगेड ऑफ मॅरेथॉन. रायट आनी सर स्पोर्ट्सान तूं सारको फेमस आहा सो तुमी दोगूय स्पोर्ट्सान सारके बेस्ट सो आयज म्हाका गमतलें हें पजल करपाक कोण बेस्ट आहा पळय तो. रायट सो दीज आर पजल्स हियर. कसली पजल ती लास्ट केले तुमी केले म्हणटकूच तुमकां आतां फोटो दाखयतलो वेदर इट इज मॅचींग ऑर नो. 2 मिनटां तुमकां दितले आनी ह्या 2 मिनटांनी म्हाका गमतलें कोण पजल तयार करतलो पळय तो. उपरांत हांव तुमकां फोटो दाखयतलें तुमी कितें रेडी केलां पळय तें. सो आय ऑल रेडी रेडी. नर्वस कितें काय चिंता तूं सिंथिया तूं थिंग वयट आसा. All right. So, your time starts now. Norman आज जितलो. ही तू हॅट्रिक करतलो.
if you can do it. puzzle आली. तू तोंड करता अरे मेवले तू पहिली पझल लायक तुका नॉर्मन बा तूं असं उलयल्या तू सांगतलो तू पझल एक कर सांगतलो सारको सांगतलो टाइम येणार नॉर्मल तुझे. शे जो तो तुझे लायला की तुझे. Shit. ओके बरें टाफ केलें मरे सारकें हॉटेल मेळटली नॉर्मल तुझ्या वर. रोकडा मेळटा ऑलराइट टाइम्स अप आणि तुम कितें करपा लायलें जाण तूं हो पोस्टर तुजो आणि हो पोस्टर तुजो सो आतां घुमतले तुमी कितें केलां तें यू मॅनेज टू डू द फेस तुवें केलां एक पोलो मास कान घातला तुजो बट यू मॅनेज केंस आय थिंगा केंस आय ऑलराइट ओके वेल डन या ऑलराइट इट्स टाइम टू से गुड बाय आदियोस आणि आमचे दोनूय गेस्ट हांगासर आसा आणि बरें खेळले दोनूय रॅपीड फायरूय बरो खेळलो आणि पझलूय बरें गेला सो ही एक ल्हानशी बॅट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुका थँक्यू आणि सर तुका you. थँक्यू दोगांकूय तुमकां काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा कारण हे 25व्या एपिसोडान तुमी हांगासर आयले आणि सर तुजो मोलादीक वेळ पिड्यार करून तूं हांगासर आयलो आणि आमकां एक संदी दिली तुजी एक मुलाकात घेवंक म्हण काळजंतान देव बरें करूं तुका आनी तुजी टिमीकूय देव बरें करूं आनी प्रुडंट मिडियाकूय देव बरें करूं. थँक्यू तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पडत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिडेट विथ कॅन्डिडा.